पळोवया खबरो विस्तारान। आयतारा भाजप कार्यकर्त्यांचे संमेलन जाले। ह्या वेळार कार्यकर्त्यांक संबोधित करपाक भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना हजर आशिल्ले। ह्या संमेलनात भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाचे नाव जाहीर केले। RDX को खातीर पणजेच्यान संजय मुनावली। जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उनको वेरीफाई किया, चेक किया और एक ही नाम जो अध्यक्ष के लिए आया वो सदानंद जी का है। सर्वसम्मति से मैं उनको नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इलेक्टेड घोषित। भारतीय जनता पार्टीचा सगळ्यात शक्तिशाली, जगातले शक्तिशाली राजकीय पक्षाचे आम्ही कार्यकर्ते। या गोष्टीचो आमकां सगळ्यांक आम्ही कार्यकर्ते म्हणून आमकां अभिमान, स्वाभिमान असपाक जाय। तो आम्ही सगळ्यांक आसा हे तुमच्या कार्यातल्यान दिसता। जो ऍक्ट जाला पयली CAB आशिल्लो तो ऍक्ट घराघरान वचून तो कितें हो सांगपाची जबाबदारी ही भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर म्हळ्यार तुमचेर आनी आमचेर आसा। आनी पक्षान दिल्लें आमचें काम आयज पर्यंत इतिहास आसा। तो इतिहास की आमी वेळोवेळी जे काम दिलें त्या लोकां कडेन पर्यंत आमी पावयलें। म्हणून आयज जे वदळ रायटली म्हटलां गिनीज बुकान भारतीय जनता पार्टी ही सगळ्यांत व्हड पार्टी, सगळ्यांत मेंबर आशिल्ली व्हड पार्टी, त्याच बरोबर जगान भितर सुद्धा एक नंबरची पार्टी जावपाक लागून हे अमित शाहचे नेतृत्व आमकां कारणीभूत ठरला। खरें म्हणजे खूप आनंद जाता, कारण भारतीय जनता पक्ष एक सामान्यातल्या सामान्य कार्यकर्त्या व्हडले पदाचेर व्हरून बसयता। जसो जवळजवळ 7.25 वर्सां आदी म्हाका प्रदेशाचो पक्षान अध्यक्ष केलो, एक सामान्य कार्यकर्तो। आनी येदी व्हडली जबाबदारी केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतून नाशिल्ली येदी व्हडली पक्षाची जबाबदारी मेळटली म्हणून। आनी 3 वर्सां जातकर गोंयांत म्हाका पक्षाचे 13 आमदार आसतना सुद्दां गोंया भितर पयल्याच फावट राज्यसभेन वचपाचो मान म्हाका मेळ्ळो। खरें म्हणजे पक्ष खंयच्याच कार्यकर्त्याचेर अन्याय केन्नाच करिना। जो कार्यकर्तो काम करता सगळेच काम करतात, ताका योग्य ती संधी दिवपाक पक्ष देता। भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है जो बूथ के कार्यकर्ता को सबसे ज्यादा काम देती है, सबसे ज्यादा काम। मैं सदानंद जी से बात कर निवेदन करूंगा कि वो बूथ पे होने वाले 18 कार्य, 6 कार्य जो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय लीडरशिप ने आपको दिए हैं और 12 कार्यक्रम जो मन की बात के रूप में देश के प्रधानमंत्री हर महीने के आखिरी संडे को संबोधित करते हैं। अगर बूथ का कार्यकर्ता 18 कार्यक्रम करने लग जाए तो दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को कमजोर नहीं कर सकती। हांव काल जे वेळार म्हजें नांव डिक्लेअर जालें, म्हजो मित्र दामू नायक, बऱ्याच जाणांक दिसतालें की दामू नायक सदानंद तानावडे हे दोग जाण कॉन्टेस्टंट आसात काय कितें। आमचे भितर स्पर्धा ना। आमचे भितर दामू नायक अध्यक्ष जालो कितें आनी सदानंद तानावडे जालो कारण आमी दोगूय जाण बरोबर आमदार। पण हे जे धनुष्य जे आसा हे धनुष्य आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी तें व्हरपाचें जर आमकां फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार तुमचे आधार हो सगळ्यांत म्हत्वाचो। अध्यक्ष कोण तरी एकटो जातलो, पण अध्यक्ष जाल्या नंतर हे सगळें फुडें व्हरपाचें काम जें आसा, सगळें सहकार्य जें आसा हे तुमच्या कडच्यान मेळपाची गरज आसा। आमी म्हणटा की आमी 13 वयल्यानूय सरकार करपाक पावले, आमी 13 वयल्यानूय 27 करपाक पावले। पण हांव मुद्दामून सांगता, थंडपणे आयकून घेयात। आमी 13 वयल्यान सरकार करपाक पावले, मनोहरभाई मदीं आमच्या मदीं आशिल्ले। आमी 13 वयल्यान आमचो राज्यसभेचो खासदार निवडून हाडपाक पावले, मनोहरभाई आमच्या मदीं आशिल्ले। आनी घडये आमी म्हणटा की आमी परत एकदा आमी 13 वयल्यान म्हणजे 27 करपाक पावले, मनोहरभाईच्या आशिर्वादान आमी पावले। पण हाज्या फुडली जबाबदारी जी आसा ही तुमच्या सगळ्यांचेर आसा।